आमी शिगांवचे लोकांक हो रस्तो आमकां मेन इम्पॉर्टंट आनी रस्तो ते सायडीन खंयचोच रोड ना. गेले जाल्यार आमकां मोलें वयचें पडलें आनी मोलेंच्यान घुंवन परत फॉल्स काट्यार ते रोडार येवचें पडलें. आनी मदीं हो रोड जो पळय आसा तो आमचो इंडिजल रोड आनी हे मायनी लागून कितें प्रॉब्लेम जाता आसतलो, पूण तो रोड आमचो पक्को पयलीं पसून आसा आनी तोच रोड मातसो आमकां इम्पॉर्टंट. आमकां जर म्हाज्या आमदारान जर आमचे करून दीत न्हू, हे हांव उपकार मागता आमदारा कडेन आनी नमस्कार करता. मातशी आमची गरिबाची ही रिस्त आमची सॉल्व करची तेणें. हो रस्तो पयलींसून आसा पयलीं पसून खूब वर्सां पयलीं तो रोड आसा. आनी हो ऑटोमिक्स तो साळगांव मायन पर्यंत गेल्लो रोड न्हू. साळोकार मायन बरें हांगच्यान तेणें आमकां थंय पक्को पर्यंत करून दिलो आनी तेजे मुखार एक रोड उरला आमचो, तो डायरेक्ट कॅनल वाड्यार पर्यंत पावोवपाचो रोड तो. हो रोड शिगांवकारांक गरजेचो आसा. हो शिगांवकारांक मेन इम्पॉर्टंट रोड. कितली किलोमिटर डिस्टन्स पडटा तुमकां? हो जवळ खाली 2 किलोमिटर पडटलो तो, हांगचे 2 ते 3 किलोमिटर हायवे हायवे. पावपा. हय, आनी तेवडेन गेले जाल्यार कितले किलोमिटर? तेवटेन आमकां 16 किलोमिटर क्रॉस करचें पडलें फळस काट्यार फॉल्स पावपाक. काट्यार येवपाक. म्हणल्यार तुमकां बेगीन रोड जाय. बेगीन रोड जाय. आमदारा कडेन मागणी मागता हांव. जाता तितलें आमदार सगळें कामां करता वेवस्थीत आमगेलो आनी आमदार आमचोच आसा, ते खातीर आमदारा कडेन पांय पडटा हो मातसो आमचो रोड करून दिवचो तेणें. हांगा शिगांव आसा, ज्या जाग्यार फळसकाटा टू शिगांव हे 2 किलोमिटराचें अंतर आसा साळोकार मायन. पयलीं हांगा रोड आसलेलो आनी डांबरीकरण रोड आसलेलो साळगांवकार मायन पर्यंत. मात आतां तो रोडाची दशा मायन बंद जाल्ली आनी हेच्यान पयलींच्या मायन रोडाची दशा इतली पाड जाल्ली आसा आनी येवपाचें ना. कारण शिगांवच्यान जर फळसकाट्यार वयतलो जाल्यार हे 2 किलोमिटराचें अंतर आसा शॉर्टकट, आनी मोलेंच्यान वयतले जाल्यार जवळ 14, 15, 16 किलोमिटर सुमार अंतर पडटा फळसकाट्यार पावपाक. तेन्ना जाता तितलो बेगीन हो रोड करचो अशी मागणी वारंवार जाल्ली आसा. पंचायतीन हेजेर रिजोल्युशनूय घेतलेलें आसा. आतां कितपत खंय उरलां तें खबर ना, पूण आमदार सुद्दां हेजे बाबतीन गंभीर आसा. तेणी हांगा रिजोल्युशन पंचायती कडेन एकदां मागलेलें हे रोडा संदर्भान आनी हो रोड आतां करपाच्या हितून तेणी चिंतलेलें आसा काय खबर ना, पूण हो रोड जाता तितले बेगीन हो रोड जावपाक जाय अशें गांवच्या लोकांची मागणी आसा. कारण हो रोड खूब सोयिस्कर आसा. 2 किलोमिटर आनी 16 किलोमिटर खंय 2 किलोमिटराच्या अंतरान हांगा डायरेक्ट हायवेचेर पावता आनी 16 किलोमिटर सगळे कुळ्या मोल्या पाड करून फळसकाट्यार पावची पडटा. तेन्ना जाता तितले बेगीन संबंदीत खात्यान हो रोड करचो आनी ते पाठपुरावो जो आसा आमचो आमदार हो जो आहा तो हेणी गणेश गांवकर तेणी हांगा रोड जाता तितले बेगीन करून दिवचो अशी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर.